पोर्तुगीजांचे कायदे इंग्लीश भाशेन अणकार करपा खातीर सर्गेस्त ॲडव्होकेट जनरलान व्हड योगदान दिल्लें. हे योगदान सगळ्यां मदीं कायम याद उरतलें अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलां. बुधवारा सर्गेस्त गोंयचो ॲडव्होकेट जनरल आनी भारताचो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनोहर सिनाय उसगांवकर हांकां आरंगां ओंपल्या उपरांत मुखेलमंत्री उलयतालो. ह्या वेळार ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम तशेंच आदलो कायदो मंत्री रमाकांत खलप आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. तांचे सामाजीक क्षेत्रातले वेगवेगळे विषय तुमच्या सगळ्यांच्या मुखार मांडले. निश्चितच रित्या हे सांगता आसतना आमकां सगळ्यांक खबरूय आसा आनी पोर्तुगीज कायदे तेंच्यांनी इंग्लीश ट्रान्सलेट करपाक सगळ्यांत पयलीं आनी सगळ्यांत व्हडलो रोल हो तेंचो आशिल्लो. पुराय गोंयांत आमी जेन्ना लँड रेव्हेन्यू कोड्स हाचो विचार करता म्हणजे सामान्य मनशांच्या मदीं एक जे तेंच्या बद्दलचें मत आशिल्लें की दोतोर उसगांवकारान सांगलां न्ही म्हणटणी फायनल आनी तेजेर वयले कांय आनी आसचें ना. तेंचो एडवायस घेतलो जाल्यार तितकें फायनल. आमी जशें म्हणटा एखाद्या फायनल दोतोरान डायग्नोसीस केलें काय तो डायग्नोसीस फायनल डायग्नोसीस आसता. अंद सामान्य मनशाच्या मदीं हीच भावना पुराय कायद्याच्या बाबतींत जेन्ना विशेश करून जेन्ना उसगांवकर दोतोरान सांगलां म्हणटा उपरांत तें फायनल आसतलें अशा पद्दतीची भावना पुराय सगळ्या सामान्य लोकांच्या मदीं आसताली. म्हाका एक दोनदा तांकां मेळपाचो योग आयलो. आतां श्री दशरथ प्रभ हेंच्यांनी सांगला त्या प्रमाणे